योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. राजकीय चर्चे उपरांत युनायटेड किंगडमाचो युरोपियन युनियनाक अलविदा. ब्रिटन आनी 27 युरोपियन युनियनांतल्या 500 दशलक्ष लोकांच्या मुक्त हालचालीक लागतलो ब्रेक. पूण युकेच्या ह्या निर्णयाचेर स्कॉटलंडांतले लोक बेजार. युरोपियन युनियनांत सरपा खातीर हालचाली चालू. गांजाचे आसात वैज्ञानीक फायदे. योग्य अभ्यास करून गोंयांत काडूं येता पीक. वीज मंत्री निलेश काब्रालान उक्तायले खाजगी मत. ल्हानशा कळावा उपरांत इंडियन सुपर लिगाक शेनवारच्यान परतून सुरवात. कांय दिसांच्या कालांतरा उपरांत मुंबय सिटी FC आनी केरळा ब्लास्टरां मदीं पयली मॅच खेळयतले बांबोळीच्या एथलेटीक स्टेडियमार. जैता खातीर दोनूय पंगड करतले यत्न. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. पुराय संवसार 2021 पावला. देखून त्या निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो, इव्हेंट जाले. अर्थात पर्यटन स्थळ आशिल्ल्या गोंयांत इव्हेंट जावंक नात कोण म्हणीत. दबाजान जाले आनी सगळे सरकारी कायदे नेम मोडून जाले. पुलिसांचे पेट्रोलिंग आसलेंच, सरकारी आदेशूय आसले, पूण थळावे आसूं वा पर्यटक कोणीच सरकारी SOP पाळले नात. भलायकी खातें, राज्य आनी केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ल्या सुचोवण्यांक लोकांनी किकोत केलें. पळयात. कोविड-19ची फाटभुंयेर नव्या वर्सा निमतान कसली काळजी घेतले ताची सरकारान वळेरी दिल्ली. पूण सरकाराक किकोत करून लोकांनी कायदे आनी नेमांची धजा मारली. खास करून दर्यादेगांचेर मास्कां, सोशल डिस्टन्सिंग आनी हेर कसलेच तरेचे सरकारी आदेश पाळले नात. कोविडाक भियेनासतना सगळ्यांनी मजा मारली. दर्यादेगांचेर कितें घडलें तें आमच्या कॅमेऱ्यांनी दाखयलांच. आतां ह्या नेम मोडप्यांचेर सरकार कसली कारवाय करता तें पळोवपाचें. पळयात हे देखावे. कळंगूट, बागा बीच आनी दर्यादेगा वयल्या क्लबांनी चलिल्लो हो धडगूस. सोशल डिस्टन्सिंग ना, कोणाच्या तोंडार मास्कां नात, जाल्यार कोणच SOP पाळिनात. नव्या वर्सा पार्ट्यो करप्यांनी आनी ट्युरिस्टांनी सरकारान घालून दिल्ले SOP खरसाणीन पाळचे अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलेलें. पूण प्रत्यक्षांत कितें जालें? कोविड पातळावपी घडामोडी जाल्योच, इव्हेंट जाले, गर्दी जाली. सरकार कितें करतलें तांचें? सरकारान खंयसरूच नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करूंक ना. आज 31 डिसेंबर, फेस्टीव सिजन. द स्टेट सगळ्यांनी कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर सरकारची जी SOP आसा, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, एवरीवेर ज्या जाग्यार पार्टी जाता आसतली, ज्या जाग्यार हॉटेल्स आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतले, सगळ्यांनी कंट्रोल दवरप गरजेचें आसा. कारण आयच्या घडीक डायरेक्टली नायट कर्फ्यू असो सरकारान डिक्लेअर करूंक ना. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जितके ट्युरिस्ट गोंयान आयल्या, जितके गोंयचे हॉटेलर्स आसात, जे पार्टी ऑर्गनायझर्स आसात, तांच्यांनी ह्या सगळ्या नॉर्म्साचें पालन करचें. स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर द टुरिस्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्सिंग, टू यूज द मास्क अँड सॅनिटायझर्स टू टेक कंट्रोल ओवर द कोरोना व्हायरस. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. मूव केला आसत, बट सरकाराच्या आयच्या घडीक नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करपाचें डिसिजन ना. आयज आनी फाल्यां ना. कित्याक आतां मास्क बीन आसा न्ही परत रातची. आमी जी मास आसा पळय न्ही, तांकां ऑलरेडी सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां की बाबा ते मास्क मोठ्या प्रमाणात करूच घेयना. खंयच्याच आतां बाकीचे कडेन जात्रा सेलिब्रेट जाता आसतल्यो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगाचो नॉर्म पाळचो. ती खूब मोठ्या प्रमाणात जरी जात्रा जाता आसत जाल्यार लोक खूब कमी प्रमाणात त्या जात्रांक आसता. त्या खातीर तशाच पद्दतीचें सगळें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन सगळे कडेन करचें. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. गांजाच्या उत्पादनांक कायदेशीर परवानगी दिवप काय ना हें सरकाराचें कलेक्टीव डिसिजन. पूण वखदा खातीर जर ताचो वापर जाता अशें विज्ञानीक पद्दतीन सिद्ध जाता आसत जाल्यार अवश्य गांजाचें पीक काडचें. वीज मंत्री निलेश काब्रालान वैयक्तीक मत सांगलें. गोंयांत गांजाच्या उत्पन्ना खातीर मान्यताय दितले अशें सरकारा वटेनच्यान जाहीर जातकच खवदळ जालो. विरोधक सरकाराचेर तुटून पडले. पूण सरकारान अजून फुडें पावलां उडोवंक नात. पत्रकारांनी वीज मंत्र्याक ताचें मत विचारलें. ताचेर ताणें सांगलें, मॉर्फीन वखदांनी वापरतात, तो एक ड्रग, पूण योग्य तरेन ताचो उपयोग जाता. गांजा ही मुळावी गोंयची वनस्पत. ती भायल्या देशांनी व्हरून फायदो घेतात. ते परस हांगाच केल्ली कितें वायट? पळयात निलेश काब्रालाचो युक्तिवाद.
I have also told in the past that the bill has come from the health department. The health department कोणे घातले ते म्हाका नाका. So I read through it, and law department goes into technicalities. So technicalities sound actually, it is vetted and sent back. So whether to implement cannabis or whether to do anything, it is up to the government as a collective decision. So Honorable CM and Bakijani statement kela, it's for their call. So what came to me, I just said that as law department is something nice I felt. It is not a question of my personal view, not as a government view, because government is a collective decision. But as a personal view, just because I purvi sangla, morphine is a drug which is given for painkillers. On what basis it is made? It is also opium plant. That is, I can list out so many things. So if there is in worldला भितर जर कॅनॅबिसाचे ऑयला भितर जर ट्रीटमेंट जाता for treating lot of diseases like cancer, blood pressure, diabetes, there are histories which are there. I said it's a good thing that the health department is doing. Now if the government doesn't want to do, it's the call of a collective decision, it will do. But as I said, the drugs which are sold on a prescription, let's say painkiller, opium, I just gave one example. It is from opium is a plant which makes morphine. So that is also being used. So Ashar Army statement, we have to have a decision-making government. We have to have a government which will forethink to see how the people survive for a bigger generation. And if medical science prove karta, your goshti se bhara patta, it is for them to decide as a part of the government. As an individual, I have given my comment today. But you said that the pharmaceutical companies will directly buy. No, what was there? What was the proposal? That pharmaceutical companies will grow first instant, and in a, let's say, excise department in a sealed environment, they will do that. That was the proposal. It was not that so it was a concealed environment. It was a proper bill where they would be allowed to do research to find if these things can be. Because see, if you access as world itla zala, if you go on the Google, you will find lot of stories about this treatment being. And I put a newspaper, तुमच्या newspaper वाचल्या. डॉक्टरांनी सांगला की इट इज अ व्हेरी गुड हे. सो इफ आम्ही जर लोक जर आय हॅव सीन इन वन केस, हांव एकूच केस नरेट करता. आय हॅव सीन ऑन द दीस अ मदर एंड अ गर्ल वेर तेणी सांगलें की म्हाका सिजर जाताले दिसाक, तेका भुरग्याक 300 सिजर जाल्या. म्हणजे सिजर म्हणल्यार फिट्स. तेणे 3 या 4 वर्सां ट्रिटमेंट केलो जर एलोपॅथीक बाकीच्यो. शी कुड नॉट फायंड क्युअर. लास्ट डॉक्टर्स टोल्ड वी कांट फायंड. सो समबडी सजेस्टेड अ कॅनिबल ऑयल. And after she took treatment, immediately effect from 300 seizures came to 10 seizures, 2 seizures. Today, that person has been cured. So what is wrong? Why are we mentally, political parties, पहिले पळयताले की माझे स्टेटमेंट करता तेन्ना खूब जाणांनी made statements against the BJP government, even though it was not decided. But they don't understand, they want to make only political statements. But if they are also part of a society, we have to think of a society, and if research जर केला and research भितर जर it proves that what is wrong in doing cultivation, actually this tree is from Indian origin. दुसऱ्या देशांनी व्हरून ते कल्टिवेट करून थंय ते फायदा घेता. सो इट वॉज माय पर्सनल स्टेटमेंट. आय स्टे बाय द स्टेटमेंट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वीज बिलांचे OTS येवजणेची मुजत 31 जानेवारी मेरेन वाडोवपाचो निर्णय वीज मंत्र्यान घेतला. आता मेरेन 113 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केल्या, जाल्यार 33.97 कोटी रुपया वसूल करपाक जाय अशें वीज मंत्र्यान सांगलें. तमनार प्रकल्प जालो ना जाल्यार राज्यांत लायटीचो आपालिपा चालूच उरतलो अशें ताचें म्हणणें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करूनच थकबाकी वसूल करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. डिफॉल्टरांची नांवां वेबसायटीचेर घालून थकबाकी वसूल करपा खातीर योग्य ती पावलां उबारतले खंय. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण मुद्दो म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी स्कीम काडलेली OTS वन टायम सेटलमेंट स्कीम जी काडलेली, म्हणजे वांगडा आमचो सावंत बाब आसा, तशेंच आमचो जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गावडे बाब. जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केली तेन्ना आमचे 413 कोटी आउटस्टँडींग आशिल्ले आनी टोटल कंज्युमर्स वेर 2,706.
आज जेन्ना आमी ही स्कीम म्हणजे 31st क्लोज जावपाची आसा जाल्या 31st क्लोज जाल्या तेका आमचे बॅलन्स कंज्युमर उरल्या ऑलमोस्ट 1,63,322. आज ही स्कीम वेगळ्या वेगळ्या विशयांक ही फुडें वचूंक नाशिल्ली. एक म्हणटा ZP इलेक्शनाचो कोड लागलो ते आमचे थोडे दीस गेले. आमचे ऑफिसर जे आशिल्ले जे हू वेर पार्ट ऑफ द स्कीम इम्प्लिमेंटेशन चडशे ऑफिसर वेंट इन टू इलेक्शन ड्युटी. सो ज्यो गोश्ट करपाक जाय आशिल्ली ती आमकां करूंक मेळना. तितून मागीर आनी हे म्हयन्या भितर थोडे एक्स्ट्रा हॉलिडेज जाल्यो आनी कोरोना लागून जे हे आशिल्ले तितले फुडें वचूंक ना. आनी आमी फेस्टीव सिजनान आसल्या कारणान ते डिस्कनेक्शन आशिल्ली ती तितली इम्प्लिमेंट करूंक ना. सो 26 तारखेच्यान आमी चालू केल्ले आसा. पूण ऑनरेबल CMन आमी बसून एक डिसिजन घेतलें की ज्यो गोश्टी आमकां जे कंटिन्यू करपाक जाय जे प्रायम ऑब्जेक्टीव इज टू रिकवर द रेवन्यू जे रिकवर जावन आले गव्हर्मेंटाचे ते रिकवर करपाचे आसा. सो वी आर एक्सटेंडींग दी स्कीम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टील 31st ऑफ दीस मंथ. पूण एक बरी गोश्ट की आतां पयशे उरल्या ते 300.97 crores बॅलन्स उरल्या रिकवर करपाक. 300.97 crores आनी 413 कोटी म्हणजे 113 crores ते एक्टीव कंज्युमर TD PD RRC सगळे कंज्युमर धरून इतले रिकवर झाले. 113 कोटी रिकवर झाले अशें म्हणणें आसा. तितूंतले 22 crores जे आसा हे वेवर झाले म्हणजे DPC वेवर जो हे आसले 22 crores वेवर झाले. बाकीचे प्रिंसिपल 155 crores रिकवर झाले म्हणजे बॅलन्स अमाउंट 133 जे आसा हो रिकवर जालो. आनी आमी डिसायड केला की जे कोण फारीक करना that we will also display the list on our website of all these consumers जे defaulter are. So people should also know that who are dealing with these people, they should not deal with these people. So we have decided as government that we will display the entire list after this month of 31st January, time dita, that these are the people with the names of the proprietors, that's a company asa, along with the name of the proprietor or directors, we will display the list on the website that these are the defaulters of Goa government and you should take care when dealing with them. We have taken a decision. And सांगला ना रे 1 तारीख to 31st December or January 2021 आम्ही एक्सटेंड केल्या स्कीम आयज. सो रिकवरी आनी काय दिवचे ना. वी विल 100% डिस्कनेक्ट. तमनार प्रकल्प पुराय करपाक जाय अशें वीज मंत्र्यान परत एक फावट सांगलें. अशें जालें ना जाल्यार भविश्यांत गोंयांत लायटीचो आपालिपात चालूच उरतलो अशें तो सांगता. आमकां जो तमनार प्रोजेक्ट जो आसा तेका एक्चुअली 2 गोष्टी आसा. एक पावर जो आज आसा आमकां सफिशियंट आसा. पूण हांवें स्टेटमेंट व्हायट पेपर हांवें घातला तेजेरूय कॉमेंट घालता कोण तें कडेन म्हजे कडेन येवन डिस्कशन करपाक ताकत ना येवपाक कित्याक कॉमेंट करपाक खंय तरी भायर हे इजी. सो म्हज्या व्हायट पेपरा भितर आय हॅव शोन द इन्क्रीज ऑफ लोड फॉर लास्ट 10 years. ते 5% वाडटा. देशा भितर गोंयांत एकूच स्टेट आसा की 5% वाडटा. इट इज अ प्रूफ. म्हाजे कोणूय येवंक शकता. आय वील शो विथ प्रूफ. आय एम वेलकम एनीबडी. एक जाली. दुसरे जे गोंयकार आनी भायले कोण येता आनी मागीर चॅलेंज केलें म्हणटा. हांव तशें म्हणना. गोंयकार जर म्हजे भाव भयणी जर कोणाक विचारपाचें आसा दे आर फ्री टू कम डिस्कस. आय वील शो विथ फॅक्ट्स. आतां लुकींग इन टू इट वी हॅव सीन दॅट फ्युचर 3-4 वर्सांनी जरी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो सारको करना हो न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर हाडना भितर जाल्यार नेक्स्ट 3-4 years विथ दीस इन्क्रीज आमकां पावर शेडिंग करूंक पडटलें. आज आमचें जाता ते पावर डिस्ट्रप्शन्स इंटरप्शन्स आनी ब्रेकडावन जाता. पूण मागीर मुद्दम तुजी लायट बंद करून तेका लायट दिवंक पडटली तेका लायट दिवन तेका लावन दिवंक पडटलें. हे बाकीचे स्टेटीन करता कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणें लक्ष घालूंक ना. सो CMन कितें म्हटलें पळय एब्सोल्युटली करेक्ट आसा की फुडें जर हो प्रोजेक्ट कितें आज चालू केलो म्हणून तो जायना. पूण 3-4 वर्सांनी हो 3-4 वर्सां मिनिमम लागतली हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. आनी तेन्ना म्हणल्यार हे पावर शेडिंग जे CM म्हणटालो पळय हे जावपाक चालू जातलें हो कंप्लीट जायनाले प्रोजेक्ट. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. ल्हानशा काळा उपरांत इंडियन सुपर लिगाक परतून शेनवारच्यान सुरवात जाता. कांय दिसाच्या कालांतरा उपरांत मुंबय सिटी FC आनी केरळा ब्लास्टर्स पंगडा मदीं पयली मॅच जातली. ही मॅच बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमाचेर खेळटले.
ही मॅच जिखून 3 पॉयंट घेवपाचो दोनूय पंगडांचो यत्न आसतलो. गुणतकट्यांत मुंबयचो पंगड दुसऱ्या नंबराचेर आसा. पयले सुवातेर ATK मोहन बागान आसा. उपरांत FC गोवाचो नंबर लागता. गुणतकट्यांतल्या नंबरा परस लॉबेरो मुंबयच्या पंगडा कडल्यान कसो खेळ करून घेता तेका चड म्हत्व आसा. आतां फक्त जिखपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें लॉबेरोन सांगलें. Time without competition games, the analysis about this situation is a long time living in a bubble is not easy to manage well the situation. When you are in a good momentum, is not easy to stop. It's better to continue playing. But in other hand, it's good to have more time to work during a training session or philosophy or a style of play. Because you had a very short preseason, very short time between games, and now we have more time to work. But if I can choose, I prefer not long break, and after that to play 2 games in 3 days. But this is the situation, and we need to adapt in these circumstances, in this scenario, and to work as better as possible. You play Kerala Blasters, and then subsequent 2 matches are against ATK Mohan Bagan and Bangalore FC, possibly 2 of the toughest games. Will the last 3 games that we are playing in the first phase, will that give you an idea about how far this Mumbai City team can go? I am only thinking in Kerala Blasters. I am not thinking now about Bangalore, ATK Mohan Bagan. The most important thing is the next game. We need to put our focus in the next game and play game by game. Now thinking on the table, thinking in the next 3 games, I think is not good for us, because our focus is in the next game, going to be a very difficult game against a very good team with a great coach, and this is our focus now. Coach, Kerala Blasters also like to play from the back. They love to have the ball. It is a similar style that you have always practiced. So how difficult or easy will it be to play Kerala Blasters, a team with the same style? Going to be difficult because they have a very good player. They have a very good team, great coach. They try to play in a similar style of play of us, like for example Hyderabad or in this case Kerala. I think is good for us and for the football. Play against these teams. There are more spaces. Maybe it's more entertaining football for the supporters. But for us, we need to work in improve our style of play, our level, and obviously Kerala is a very good team, and as I told you before, they have a very good coach. ये हमारे लिए एक परफेक्ट टाइम पे ब्रेक था, जो भी था 12 दिन का, जो हमारा कोई भी मैच नहीं था जिसमें, तो बहुत अच्छे से जो भी छोटे छोटे प्लेयर्स को इंजरी थी वो अच्छे से रिकवर हुआ है. और अभी मुझे लग रहा है जो लास्ट सेशंस हुए हैं हमारे बहुत अच्छे से पूरे फुल टीम के साथ हुए हैं, तो मुझे लग रहा है बबल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है हमारा, और टीम सभी कॉन्फिडेंस में है, और मुझे लग रहा है कि सब प्लेयर्स अभी कॉन्फिडेंस में है. जब भी पैर के साथ खेलने का मौका मिलता है तो मैं खुद पहले से ही मैं पैर के साथ खेलना चाहता था कि ये फुटबॉल स्टाइल मिले मुझे खेलने के लिए. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये साल मिला कोच के साथ ये फुटबॉल स्टाइल खेलने के लिए, और ऑफ कोर्स मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ये खेलने के लिए, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग पीछे से फ्रॉम गोलकीपर अटैक के लिए स्टार्ट करते हैं, प्लान्स के साथ सारा काम करते हैं. Perfect, Paji. I just one more question. Adam Lefondre, Bart Ogbeche, ऐसे टॉप स्ट्राइकर्स के साथ आप ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो भी आपको हेल्प कर रहा है आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में? ऑफ कोर्स जब आप हर रोज एक अच्छे स्ट्राइकर को फेस कर रहे हो तो ट्रेनिंग में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, क्योंकि आपने देखा कि दोनों बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है, और अगर आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो, तो उनके साथ बात कर रहे हो कि जब गोलकीपर और स्ट्राइकर के दिमाग में क्या चलता है, कोई भी मूवमेंट होती है मैं उनसे बात करता हूँ कि ये टाइम पे स्ट्राइकर के दिमाग में क्या चलता है. तो मुझे लग रहा है कि
अच्छे स्ट्राइकर होने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है उनको, और ट्रेनिंग में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और उनके साथ ट्रेनिंग करके. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. फुडले 5 दीस गोंयांत वातावरण सुकें आसतलें, मळब निवळ आसतलें, जाल्यार सांजवेळार कुपां दाटूं येतात. चडांत चड तापमान 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयांत शुक्रारा वातावरण सुकें आशिल्लें. उत्तर गोंयांत उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना, पूण दक्षिण गोंयांत मात कांय प्रमाणात बदल दिसून आयलो. पणजे 24.2 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाली. शुक्रारा वातावरण सुकें आशिल्लें, मळब निवळ आशिल्लें. सांज वेळार मळबांत कुपां दाटूं येतात. चडांत चड तापमान 35 जाल्यार उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. तर पळोवया गोवा 365. देव बरें करूं.